केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांची घरकान्न विजया नायक हांच्या कुडीचेर आडपय दुर्भाटा निमणे संस्कार जाले। सांव पेद्रो तांच्या रावपी घरा निमणे दर्शन घेवपाक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली। त्या भायर आडपयूय निमणे दर्शन घेवपाक खूब लोक आयिल्ले। आरडीएक्स खातीर आडपयच्यान विदिता प्रभू। मंडित श्रीमद सद्गुरु ब्रह्मानंदाचार्य स्वामी महाराज की जय। परम पूज्येश्वरी भयणीजिका आम्ही म्हणटा विजया श्रीपाद नायक आज आमच्यांत गेली। त्या गोंयांत एक मोठी पोकळी निर्माण जाली तिचे मुळे जी वयनी म्हणटाला ती सदांच तिका आमी केन्नाय गोमंतक भंडारी समाजाची जर कमिटी तिचे कडेन घरा कडेन गेली जाल्यार ती येवन पळयताली आनी हमखास ती च्या धाडटा तितूर आमकां दोग जाणां म्हाका आनी उपाध्यक्षा च्या जी आसा साखर शिवाय दिताली आनी तिजें सदांच तोंड हांसतें आनीक प्रेरणा दिवपाचें आशिल्लें। आतां ह्या वेळार अकस्मात ती गेली। ह्या समाजान एक मोठी पोकळी निर्माण जाल्ली आसा। आमची एक वयनी ह्या समाजाची आमकां दुरावली आनी म्हणून आमी देवा कडेन मागता की ह्या तिचे घोवाक श्रीपाद नायकाक तो बरे भशेन जाता तितले बेगीन बरो जावचो। अत्यंत प्रेमळ स्वभाव आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी स्वतःच्या घरबसल्या स्वतःचे बऱ्याच तरेची वागणूक होती। संबंध गोंय भरले कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे आसतलेच, पूण गोंय भरले वेगवेगळे राजकीय क्षेत्रांतले आसत। केन्नाच कोणाक खंयच्या पार्टीचो अशें म्हटलें ना। गोंयभर ज्या तरेन घरा वयतले तेंचो आदर सन्मान करप, त्याच तरेन दिल्लीक तेंचे जे घरा आसा बंगलो आसा ते सुद्दां ज्या वेळार वयताले त्या वेळार सुद्दां थंय हांगासरले गोंयचे जे लोक वयताले तांकां एक प्रेमळ स्वभावान तेंची उठबस करप अशा स्वभावाची आज ह्या संवसारान त्यो तिच्या शांतीत जिवली। आनी श्रीपाद भाऊ आनी तेंच्या घरच्या मंडळींनी देवांतलें दुख्ख जें आसा तें सहन करपाक देवान शक्ती दिली। भाऊकूय मानताले तशेंच विजया वयनीकूय बी तितकेच मानताले। गेली कितलींशींच वर्सां भाऊ राजकारणांत आसतना तांच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबे रावपी विजया वयनी ज्यांचे सगळ्यां कडेन आपुलकीचें नातें आशिल्लें त्याच खातीर ह्या व्हडा संख्येन लोक आज हांगासर उपस्थित आसात। दुख्ख जाता की विजया वयनी ना तांणी सुदोदीत म्हणजे एक बऱ्या नात्यांत सगळ्या कार्यकर्त्यांक वागयलें। म्हणजे घरा कडेन गेल्ल्यार केन्नाच आमी अजुनूय पळयतात आनी ही खासियत आशिल्ली वयनींची की च्या घेतल्याशिवाय भाऊच्या घरा कडल्यान कोणाकूच धाडी नाशिल्लें। एक आपुलकीचें नातें खूब कमी पॉलिटिशियन आपल्या घरा कडेन मेनटेन करता, पण त्या पद्दतीचें नातें त्या सगळ्यांक इन्क्लुडींग आमी सगळे जाण ऑफिसान एटेंड करतात, बट घरान एटेंड करप लोकांक आनी तितकेंच आपुलकीचें नातें लोकांच्या बरोबर दवरप म्हणजे भाऊ क्रेडीट आसात, बट भाऊच्या पेक्षाय वयनीक तेजी क्रेडीट खूब आशिल्ली आनी ताकाच लागून आज आमच्यांतल्यान वयनी गेल्ल्या कारणान तें दुख्ख हें म्हाका म्हज्या बरोबर असंख्य कार्यकर्त्यांक गोमंतकीय लोकांक सगळ्यांक हें दुख्ख सदोदीत उरतलें। तांच्या घरच्यांक खूब मोठ्या प्रमाणांत हानी जाल्ली आसा। हें दुख्ख पचोवपा खातीर तांकां देवान शक्ती दिवची। त्याच बरोबर हांव आज काल भाऊ कडेन सकाळीं उलयलां। भाऊची तब्येत खूब बऱ्या प्रमाणांत सुदरत आसा। हो इन्सिडन्स भाऊ सांगल्या उपरांतूय बी भाऊक धक्को बसलोच दिसता, बट ताज्याय उपरांत हांव दोतोरां कडेन उलोवन भाऊची चवकशी केली। भाऊ स्टेबल आसात। भाऊक तितको जरी म्हणजे धक्को बसलो तरी तितूंतल्यान सावरपाक जाय। कालच्यान ताका आयडिया दिल्ली की वयनी थोडीशी सिरियस आसा। आज सकाळीं त्यांच्या घरच्या मार्फतूच सांगपाचें डिसिजन जालें। तिच्या घरच्यांनी ताका हे प्रसंग असो जाला म्हणून सांगलो आनी ताज्या उपरांत हांव डॉक्टर बांदेकर आनी आमची पुराय टीम हांच्या कडल्यानूय फॉलोअप घेतलो। बट भाऊ तशें स्टेबल आसा, तांची प्रकृती सुदरत आसा, बट कंटिन्युअसली अजुनूय बी म्हणजे आनीक 72 अवर्स तांकां CCUनूच मॉनिटर केले वयतले, ताजे शिवाय तांकां भायर काडचें ना। ऑर्थोपेडिकली त्यांचा प्रॉब्लेम होता, काही दुर्गुण जे चारूय जाग्यावयले फ्रॅक्चर व्यवस्थित जाल्या, पण बाकीची प्रत्येक गोष्ट त्यांची मॉनिटर केली वता इन कन्सल्टेशन विथ द एम्स डॉक्टर जे हांगासर येवन गेले तांकां टायम टू टायम स वरांनी रिपोर्टूय धाडले वता आनी ताज्या उपरांत फुडले ट्रिटमेंट कितें दिवपाचें ठरयलें वयता। पण निश्चितच सगळ्यांच्या आशिर्वादात भाऊ हातूंतल्यान रिकवर जातले
हें आमी देवा लागीं मागता. हांव भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन तशेंच सरकाराच्या वतीन तांकां भाऊ बेगिनात बेगीन बरें जावचें तांकां